जुलय सावन मोपा एअरपोर्टावेल्यान आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा सुरू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 11 डिसेंबराक उक्तावण करीत सावन ह्या एअरपोर्टावेल्यान फक्त देशी विमानां सुट्टाली. मोपार आंतरराष्ट्रीय फ्लायटी सुरू जातना दाबोळे एअरपोर्टाचेर परिणाम जातलो म्हूण काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्साचो दावो. बीजेपीचे खंय दाबोळे विमानतळ बंद करूंक कारस्थान. इंटरनॅशनल पळय आतां ऑपरेशन्स आसा एअर इंडियाची म्हण तुजी कटार एअरवेज मागीर जायते आनी इंटरनॅशनल कॅरियर आहात ते तेंची एअरपोर्टाची ऑपरेशन्स दाबोलीच्यान जे वयता ते जर तुमी पॅरलायज म्हणल्यार तुमी शिफ्ट जर करीत हांगा मोपाक जाल्यार तो एअरपोर्ट क्रिपल जातलो दाबोलीचो आनी तो सस्टेन जावचो ना म्हणजे तेजी वायबिलिटी उरची ना आनी म्हणून तो बंद पडटलो. हें हांवें सांगलां कित्याक तुमी परत परत म्हणटाना आमी तो एअरपोर्ट चालू दवरतले खंयच्या परिस्थितीन चालू दवरतले. दुसरें जे आमचे पळय आतां लोक आसा साश्टीतले आनी मुरगांवचे आनी ऑलमोस्ट सगळो सावथ गोवा आनी तिसवाडी धरून तांकां हो चड करून एअरपोर्ट बऱ्याक पडटा. लंडन दाबोली म्हणजे दाबोली गेटवीक हो सॅक्टर जो आसा तो विकाक 3 फावटी ऑपरेट जाता आनी फूल वयता. कटार एअरवेज फूल वयता. आतां तुमी सांगा हे जर तुमी मोपाक घेवन गेले जाल्यार इट इज नॉट इनकन्विनियन्स टू पीपल. म्हणजे तुमी फक्त GMRचे चिंतता एअरपोर्ट ओनर तो आसा ताजें आनी लोकांचें चिंतिना. तुमकां हांव बेश्टो वाऱ्यार उलयना हांव सांगता बाय बिफोर दीस मंथ जुलय एंड मेजर ऑपरेशन्स ऑफ इंटरनॅशनल कॅरियर्स आर गोइंग टू बी शिफ्टेड टू मोपा. सुत्रां सांगतात जुलयात आंतरराष्ट्रीय फ्लायटी सुरू जातनाच मोपा ओमान ही पहिली फ्लायट आसतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.